आमच्या बापान आमकां आपयल्यान, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान. आमच्या बापान आमकां आपयल्यान, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेतालो आनी तो 12 वर्साचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेमाक गेली. आनी परबेच्या दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण सोजमून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळ्ळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेमाक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबाचे मोठे अजाप दिसले. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पोले, कोणती हुस्के काडून तुजो बाप आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्याव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकलो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. देवाचें उतर हें.